जेजून तांकां कितें सांगलें, सुर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी आमी उद्गारान कितें आयकलां, देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. ही जेजूची उतरां आसलेली आनी आतां तो तांकां धाडटा. जेजू जावन आसा तें सुर्गीचें राज. जेजू सोबें बापान सगळें रचलेलें आसा आनी रचल्या उपरांत ताचे येवजणे प्रमाणे मनशान जिवंक जाय आसलें, पूण ताका सहकार करूंक ताका तांकलें ना. आनी ताका लागून देवाची येवजण पळय आसलेली ती सगळीच ओगडायली. आनी संवसारांत स्वर्गांत जाता पळय तशें जावंक जाय आसलेलें, पूण संवसारांत आतां आमी इफेन तयार केल्लें आसा आनी आमकांय तें बरें लागना, पूण आमी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेता. म्हणटच जेजून तांकां असो अधिकार दिलो. पयले सुवातेर तांकां आपयलें, तांकां शिकयलें आनी तो आतां तांकां पाठयता. तांकां कितें कोत्ता, तांकां पदवी दिता ह्या मेळ्ळ्या आत्म्याचेर आनी बरी करूंक तांकां तो घटाय दिता. म्हणटच ही पदवी कोणाच्यानूय घेवंक जायना. आतां आमच्यान दुसऱ्यां बरोबर रावली म्हणटच तांचें आयकोपाक आमकां खूब कठीण जाता, कित्याक आमी आमच्याच चिंतनांनी आसता आनी आमकां फुरसत ना. आमचें तांचेर थापतात, मागीर तांचें आमी आयकोंकूच ना, अशें जाता. तरी हे मेळ्ळे आत्मे पळय आसात ते काडपाक कशें जाता. आमी जेजूक तिचो राजीर करूंक जाय म्हणून जेजून ताका धाडल्या. ताच्या नांवांत आमी वेता आनी तो जशे भाशेन बरें कोत्तालो ते भाशेन तो आतां आमचें सगळें बरें कोत्ता. हे भाशेन ताणें तांकां दाखयलां, कित्याक तांचे वस्तुंगेर तें जावचें ना. आनी थोडे दिसा आदीं आमी आयकल्लें, तुज्या नांवान हें सगळें घडलां जेजू म्हूण. पूण ताणें तांकां सांगलां, तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा म्हणून तुमी खुशाल जावंक जाय. म्हणटच देवान आमकां हे भाशेन सगळें घडून हाडलेलें आसा आनी आमचे मदें वेगवेगळे गूण आसात. देवाचीं भुरगीं आमी, देवा सारकी आमी अदीक जावंक जाय. पूण देवाच आमी जेन्ना सहकार करिना, सायबीण मायन भाशेन सहकार केलो ते भाशेन करिना, हांव चाकोर जावं म्हजे सवय तुज्या उतरा प्रमाणे हे भाशेन आमी करिना जालीं की ना, मागीर आमी कांयच्या कांय कोत्ता आनी दुस्पट घालता आमच्या जिविताची आनी दुसऱ्यांची. आनी अशें घडलें आदल्या तेंपारूय. तुमी जाणात कशे भाशेन जाकोबाच्या पुतांनी जो ताचो आवडतो जुजे आसलेलो ताका म्हण लागले ते आमी आतां काबार करुया. पळय तांचे मदेंच भाव ते, पूण तांचे मदें अशी चिंतना आयली आनी ते करूंकूय येवजिले. आयज तांकां रुबोवन सांगता, पळय तुमकां हांवें सांगलेलें ताका सोडात म्हणून, तुमी आयकोंक ना. हे भाशेन आमचें जाता. देव आमकां सांगता पूण आमी ताचें आयकोना, आमकां जाय पळय तशेंच कोत्ता. पूण देव आपली येवजणे प्रमाणे सगळें करता म्हणून आमी पळयता. जुजेक इजिप्ताक धाडटा आनी इजिप्तान तो एकदम व्हड जाता. तो सगळो अधिकार पळयता फारोचो आनी जेन्ना थिंचोर फॅमिन येता तेन्ना तो पळय कशे भाशेन सगळ्या जाणांक मदत करता. आनी आख्ख्या थिंचुरल्या देशांतलो लोक थिंचोर येवंक लागलो. ताचे भावूय थिंचोर आयले. पूण ताणें कितें केलें, ताका पळोवंक जाल्ले हे खरेंच म्हजो उगडास कोत्तात काय म्हणून. आनी तांकां अशें कुशीन काडून दवरले आनी तांकां सांगलें तो म्हाका जाय म्हणून म्हजो भाव. ते नकोत की हो ताचो भाव म्हणून. पूण तेन्ना मागीर हें ताणें पळोवन ताका रडोंक आयलें. ताणें चुचुरे केले
आनी तांकां बरेपण दाखयलें. हे भाशेन देव आमचे सगळे एकामेकाक बरेपण दाखयता. कितलेंय वायट करूं आमी तरी पूण तो आमकां सोडिना. आमची पाय माय पळयात कशे भशेन भुरग्यांचो परोमास करता. खूब पाटी भुरगीं आयकोनात, काजार जाली म्हणटच तांकां सोडून दितात. कितें ना कितें चलता आमच्या मदें, पूण देव ना, तो आमचे बरोबरूच आसा. ताका लागून आमी उदीक आनी उदीक देवा बरोबर आमी रावया आनी तो आमचें सगळें बरेपण उदीक आनी उदीक वाडयत वेतलो आनी ताचें राज आमचे मदें आयलां म्हणून आमकां कळोंक लागतलें. कित्याक आमकां ताचें सगळें रावली म्हणटच हिंच्याय संदर्भांत शांती, समाधान, घोटाय मेळटली आनी आमची पावलां फुडें मारूंक दुसऱ्याक लागून न्हय पूण देव जो आमचे सगळें आसा ताका लागून आमकां बरेपण फावो जातलें. थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत रावया, दोळे बंद करया, हात आमचे अशे जोडून उंटयेन धरया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता. इतलो तो लागीं आहा आमकां की ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळेंच आसा तें आतां आमी ताका ओपून दिवया सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी ह्या बऱ्यांतली आनी वायटांतली आमकां सुटका दी म्हणून मागया. पूण देवाचें जें बरेपण आसा तें अदीक तो वाडयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतले. हांव आनी हे परी ताची येवजण जी आसा स्वर्गार तशी संवसारांत घडोवन येतली आनी आमी अदीक आनी अदीक ताची बरीं भुरगीं जातली. हांव आमेन.